Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. ट्रायब्युनलान 2018 ज्यांना म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलचो रिपोर्ट आणि अवॉर्ड दिलो, निकाल दिलो, अंतिम निवाडो दिलो, तेन्ना तिनी राज्यांनी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनी राज्यांनी आमकां हो जो अहवाल दिल्लो आसा किंवा अंतिम निवाडो दिल्लो आसा तो आमकां मान्य ना म्हणून तिनी राज्यां जी आसा ती लवादा म्हऱ्यान परती गेल्ली आसा आणि तिनी राज्यांच्या याचिका ज्यो आसा त्यो दाखल जाल्ल्यो आसा. त्या शिवाय हो जो विषय आसा हो विषय सर्वोच्च न्यायालयान तिनी राज्यांनी स्वतंत्र याचिकाद्वारे दाखल केल्लो आसा. तेका लागून ह्या जर ट्रायब्युनलाक मुदत वाट दिवंक नसली जाल्यार एकंदर हो विषय जो आसा तो विषय ज्यो याचिका तिनी राज्यांनी सादर केल्ल्यो आसा त्यो अर्थहीन जाताल्यो आसल्यो, कारण त्या संदर्भातलो आजून मेरेन सुनावणी जावंक ना आणि ही सुनावणी घेतले जाल्यार ट्रायब्युनलान परत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या कडेन अंगुली निर्देश केल्लो आसा. 10 ऑगस्टाक तिनूय राज्यांच्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालया मुखार सुनावणे घेवंक शकता. सध्या कर्नाटकान वसंत बंधाऱ्याच्या प्रकल्पाचेर काम सुरू केला. म्हादयचें उदक व्हरूंक कर्नाटक वेगवेगळे तरेन यत्न करता अशें पर्यावरण जाणकार केरकार उलयलो. आता परत नव्यान एकदा कर्नाटकान DPR केला आणि त्या DPR असे कळलेले आसा की वसंत बंधाऱ्या सारको प्रकल्प जो आसा तो कर्नाटक राबोवपाक सोदता. खरें म्हणजे तेंच्यांनी जो प्रकल्प पयलीं पूर्णत्वाक व्हरपा खातीर प्रयत्न केल्ले त्या प्रकल्पाचें कितें करतले हाचें स्पश्टीकरण ना. आणि आता ह्याच पार्श्वभुमीचेर केंद्र सरकारान लवादा कडेन जी मुदत वाट दिल्ली आसा तेतूंतल्यान हो विषय आसा तो परतो लवादा कडेन आणि त्याच प्रमाणे 10 ऑगस्टाक शक्यता आसा की सर्वोच्च न्यायालया समोर ह्यो ज्यो तिनी राज्यांनी दाखल केल्ल्यो याचिका आसा त्यो सुनावणेक येवपाच्यो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि कल्पेश गांवस.